हालींच जाल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या निकालाक आपाक व्हडलो फटको बशिल्लो. ह्या फाटभुंयेर पक्षान अमित पालेकाराक संयोजक पदावयल्यान काडून श्रीकृष्ण परबा कडेन तात्पुरतो ताबो दिल्लो. मात आतां परब हांणी पदाचो त्याग केल्ल्यान आपाची गोंयांतली संघटनात्मक बांदणी धोक्यांत आयल्या. आतां अमित पालेकार, श्रीकृष्ण परब, रोहन नायक आनी चेतन कामतान पक्षाचो राजिनामो दिल्ल्यान आपाक मोठो धक्को बसला. आपणे आपलो सगळो वेळ पक्षा खातीर दिलो, आपलो वेवसाय सोडून दिलो, पक्षा खातीर कुटुंबीक जिवनाचोय त्याग केलो. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर टिमीन बरें काम लेगीत केलें. तरी आसतना पक्षान कसलीच चर्चा करिनासतना पदावयल्यान काडून उडोवप हें अयोग्य अशें अमित पालेकाराचें म्हणणें. सप्टेंबर ऑक्टोबरान एक हांवें डिसिजन घेतलें आनी ते डिसिजनच्या बरोबर म्हजे बरोबर भरपूर लोक रावले. आज म्हजे बरोबर आसा श्रीकृष्ण परब, जे आमचे ज्या वेळार हांव पार्टींत आशिल्लो त्या वेळार ते ऑर्गनायजेशन सेक्रेटरी आशिल्ले आनी नाव ही वॉज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑर प्रेसिडेंट इन चार्ज. आनी आमचे आज म्हजे बरोबर आसा यूथ प्रेसिडेंट आपाचे पयलींचे रोहन नायक. आनी आत्तां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे ह्या न्यूज जाताच आनी एकान रेजिग्नेशन दिलां, ताचें नांव चेतन कामत, जे वायस प्रेसिडेंट आसा. बिकॉज ही इज नॉट हियर बिकॉज ही वॉज नॉट अवेअर ऑफ दीस. आय ऑलमोस्ट have given up on that because of the time for party and party's organization setup किंवा पार्टीचे विशय घेवपा खातीर फॅमिली लायफ सॅक्रिफायस केली. असे खूबशे जे विशय आसा ते करून आमी जी वाटचाल सुरू केली, दॅट कल्मिनेटेड इन अल्टिमेटली ZP इलेक्शन्स which we have seen the results and the result तुमच्या समोर आसा. मागीर तो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी दुसऱ्या नंबरार आयले. हो विशय वेगळो दवरला जाल्यार पार्टीचे परफॉर्मन्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी एकल्याचेर म्हजेर घालून ज्या तरेन पार्टीन रिलीव करपाचें डिसिजन घेतलें तें खंय तरी म्हाका पचनी पडलें ना. कारण जे डिसिजन घेवपा खातीर, जे वेगवेगळे कार्यपद्दती करपा खातीर पार्टीचे जे बाकीचे लिडर्स आशिल्ले इन्क्लुडींग नॅशनल लिडर्स, आय थिंक that responsibility rests with all of them for the performance of the party. And म्हाका एकल्याक सिंगल आउट करप आनी पार्टीन सांगप विदाउट एनी डिस्कशन की यू आर रिलीव्ड, then it is something that is unacceptable for me. because आमी केन्नाच पार्टी कडेन कांयच वायट करूं ना किंवा पार्टीचे जे वॅल्यूज आसा किंवा पार्टी विरोधी कारवाई किंवा कितें अशें आसा हें केन्नाच घडलें ना. ज्या तरेन सिन्सियरली काम करपाक जाय आशिल्लें, ज्या तरेन लोक जुळोवपाक जाय आशिल्ले तें आमी काम करत आसा आनी करत आयल्या. उलोवपा सारके खुबशे विशय आसा, पण पार्टीचो जो निर्णय आसा तो हांवें मान्य केला. हांव जर पर्सनली एज अ श्रीकृष्ण परब म्हणून तुमी तर म्हाका 4-5 वर्सां फाटली वळखता, जाल्यार हांव केन्नाच पोजिशना फाटसून ना. हांव केन्नाच एक फुडें इलेक्ट जावन इलेक्शनान देंवल्या उपरांत इलेक्ट जावन फुडें MLA जातलो हेच्या खातीर ना. आमी कितें तरी बरें करता. आमचे कडेन एक टॅलंट आसा जो आमी विशय मांडपाक शकता, एक बरे तरेन विशय मांडपाक शकता, एक कोणाक कितें रॉंग आसा तें क्वेश्चन करपाक शकता. ह्या मायंडसेटांतल्यान आमी फुडें येयल्ले भुरगे. सो आमी कितें तरी बरें करतले, गोंया खातीर कितें बरें करतले आनी तें करतना समज एक ग्रूप बरो मेळटा, फ्रेंड सर्कल बरो मेळटा, तेका सगळे जाण एक एम घेवन फुडें सरता. त्या ग्रुपा बरोबर हांव सदांच आसलो. हेच्या पयलीं आसलो, आतांय आसा आनी हेच्या फुडें आसतलो. आतां हें करत आसतना आमी समज गोंया खातीर काम बरें करपाक जाय, कितें तरी करपाक जाय. आमचे कडेन आमी सगळे, म्हाका दिसता हांवें तरी फाटल्या 5-6 वर्सांक सगळें करून पयलें. हांवें एजिटेशन्स करून पयलें, हांवें RTI एक्टिविजम करून पयलें, आमी एक रेव्होल्युशनूय घडोवन पयलें, आमी एक इलेक्शनूय कंटेस्ट करून पयलें. गोंयची पार्टी पयली, नॅशनल पार्टी पयली, नॅशनल पार्टींतले पोजिशन्सूय पयले. तरी आसतना जर आमी गोंया खातीर कितें करपाक सोदता तें जायना जाल्यार आमकां एक न्यूट्रल स्टँड घेवन एनालिसीस करपाची गरज आसा की खंय चुकता आमी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.